फुडल्या वर्सा सावन मडगांवचो दिंडी उत्सव राज्याचो उत्सव म्हणून मनयतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। शेनवारा राती मडगांवच्या फामाद हरिमंदिर दिंडी उत्सवाक मुख्यमंत्र्यान भेट दिली आणि विठ्ठल रुक्माईची प्रार्थना केली। उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी ही घोषणा केली। पोडलेवाडो बेतोडेच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणा सावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद आसा। पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन ताचे कडेन सगळ्या तरेची नाणी आसात। इतलेंच न्हय जाल्यार फ्रांस, पोर्तुगाला ह्या देशांतली नाणी लेगीत तांणी जपून दवरिल्ली आसात। ह्या तांच्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भोवमान लेगीत केल्लो अशें शशिकांत सांगता। वेळसाव पंचायतीच्या ग्रामसभेत रस्त्याच्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर बरीच चर्चा जाली। आता पंचायतीन रस्त्या कुशीक नुस्तें विकपाच्या प्रश्नाचेर निर्णय घेवपा खातीर खास बसका घेवपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला। तशेंच थळाव्यांनी वेळसाव कांतेच्या अर्दवट आशिल्ल्या रस्त्याचेर ग्रामसभेत चर्चा केली। वेदांता सेजा कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवचे शेतकार आता एकठांय आयल्यात। काम ना जाल्यार आमची शेतां आमकां परत दिवची अशी मागणी करीत पिळगांवचे शेतकार मेळून सुमार 100 लोक आयतारा रस्त्यार देंवले। आमची मागणी मान्य केली ना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या शेतकाऱ्यांनी दिल्या। मोर्जेची ग्रामसभा आवाजाचे प्रदूषण, वीज, उदक, रस्ते अशा साबार विशयांचेर बरीच तापली। तातले तातून खणिल्ले रस्ते बेगोबेग पुरोवन येरादारी खातीर सुरळीत करचे तशेंच मदल्या वाड्यार सर्गेस्त आमदार काशीनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत मंजूर जाला। ह्या वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकार हाजीर आशिल्ले।
साळावली धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी शेतकारांक दितात। हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा, मात अजापाची गजाल म्हळ्यार हे दुरुस्तीच्या कामात रेवे बदला माती वापरप चल्ला। दक्षिण गोंयची तान भागोवपी साळावली धरणां शेतकारां खातीरूय मोठो आदार आसा। हेच धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी वाठारांत शेतकारांक दितात। हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा। आयतारा वेर्ला काणका पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली। सचिव निकिता परब फाटल्या 1.5 म्हयन्या सावन गैरहजीर आसता आनी तिचो अनियमीत कारभार सुरू आशिल्ल्याचो थळाव्या सयत पंच आनी सरपंचाचो आरोप आसा। सचिव निकिता परब हांची बेगोबेग बदली करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केल्या। कलंगूट पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा तापली ती कोयर आणि हेल्थ कार्डाच्या विशयावयल्यान। कलंगूटच्या कोयराचो विलो सारको लागना, ताका लागून कोयराचो प्रश्न आसा तसोच आसा। हे शिवाय दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण्याच्या कार्डाक कांय हॉस्पिटलां मान्य करिनात। आता आभा कार्डाचो लाव असोच विशय जावचो ना मू असो प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांनी केला। आयतारा भोमा पंचायतीची ग्रामसभा हायवे रुंदीकरणाच्या विशयावयल्यान परत तापली। ग्रामसभेत 2 गटांमदी वादूय जालो। निमाणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो। पंचायत केंद्र सरकार आणि PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले। मुख्यमंत्र्याकूय बी मेळटले। बॉलिवूड अभिनेत्री रानी मुखर्जीन इफ्फीच्या 7व्या दिसा इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रांत सिने रसिका वांगडा संवाद साधलो। रानी मुखर्जीचो आवाज खोगरो आशिल्ल्या कारणान तिच्या फिल्मांक डबिंग करचे पडटाले। चित्रपट सृष्टीत आपल्या आवाजाची वेगळी वळख अशी जावपाक पावली हाचो प्रसंग तिणे सिने रसिकांक सांगलो।
नवयुग निकेतन शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रांगणात फूड कोर्ट सुवाळो मनयलो. या निमतान भुरग्यांनी वेगवेगळे पदार्थ तयार केले. शिक्षकां वांगडा पालकांनी लेगीत भुरग्यांनी केल्ल्या पदार्थाचो आनंद घेतलो. विशेष म्हणल्यार हे खावपाचे पदार्थ विद्यार्थ्यांनीच शाळेच्या प्रांगणात तयार केले. चीनात पातळिल्ल्या एका गूढ रोगाक लागून संवसारभर हुस्को निर्माण जाला. न्युमोनिया सारखी गूढ दुयेंस भुरग्यांमदीं पातळत आसा. मजगतीं चीनात पातळपी ह्या रोगाची परिस्थिती कशी आसा हाचेरूय भारत सरकार बारीक नदर दवरता. कोरोना उपरांत चीनात सुरू जाल्ल्या नव्या गूढ दुयेंसांक लागून संवसारांतले जायते देश भियेल्यात. WHOनूय हे विशीं शिटकावणी दिल्या. भुरग्यांक हो रोग चड जाता. परिस्थिती अशी आसा की सरकारान जायत्यो शाळा बंद करपाचो आदेश दिला. मायक्रोफायबर टॉवेल मनशान तयार केल्ले कापड टॉवेल चीनांतल्यान आयात केल्ले रेडीमेड कपडे भारतांतल्या लाखांनी कामगारांक लुकसाण जावपाक लागला. देखून हांगाच्या कापड निर्मात्यांनी आनी कामगारांनी हे आयातीचेर बेगोबेग बंदी घालची अशी मागणी केल्या. शेनवारा अक्कलकोट रस्तो उद्देगीक वाठारांत कारखान्याच्या मालक आनी कामगारांची बसका जाली. लुंगल चालन सारको सगळ्यात घाण खेळ तेलंगणात दिसता. BRS सरकारान राज्यातल्या सगळ्याच जातींक हक्कापासून वंचित दवरला. मुस्लिम आरक्षण हे संविधाना आड आसून ते खंयचेच परिस्थितीत चालीक लावंक मेळना. BRS आनी काँग्रेस पक्ष देशाक नव्या फाळणीकडे व्हरपाक सोदतात असो आरोप उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी केला. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या निमतान आयोजित केल्ल्या प्रचार रॅलीत ते उलयताले. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्यार अत्याचार करता, तो म्हजो पाठलाग करता, तशेंच आपल्याक सेगीत त्रास दीत आसता अशी FIR एका बायलेन आक्षी पुलीस स्टेशनात नोंद केल्या. ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरणूच चिड्डुपाक सोदता असो आरोप शेनवारच्यान जाता. आपणे ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना. गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळें अशें स्पश्टीकरण विरेशान दिलां.
बोरी पुलांक लागून बोरये वटेतले फक्त एकूच घर वता, बाकीच्या घरांक हात लावचे नात। प्रस्तावित पुलाचे बरेचशे अलायनमेंट आमी पळयल्यात आणि आताचे 7वे अलायनमेंट सामके आणि योग्य आसा, मंत्री आणि थळावो आमदार सुभाष शिरोडकरान सांगले। 2018 या वर्सा सावन इफ्फीत गोयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता। हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपली फिल्मां सादर करतात, मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळना आशिल्ल्याचो दिनेश भोसले हांचो आरोप आसा। 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे अजून आपल्याक मेळूना, अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो। तेमवाडा मोर्जे कासव संवर्धन मोहिमेक व्हडलो धोको उप्रासला। ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसारूच शेक उबारपाक सुरवात जाल्ल्यान कासव तांतयां घालपाक येतले काय ना असो प्रश्न निर्माण जाला। मांद्रे एका रेस्टॉरंटात पंचायतीची मान्यताय घेनासतना फ्ली मार्केटाचे आयोजन केल्ल्यान सरपंच अमित सावंत तिडकलो। हे विशीं पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केला। गृह खातें सांबाळटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें म्हणीत अमित सावंतान ताचेर फोग काडलो। केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारान सदांच देशांचे संरक्षण तयारेक वाडोवपाक पावलां उबारल्यात। हातूंत तेजस विमानाचो लेगीत आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बेंगळुरात स्वदेशी झुजारी तेजस विमानात बसपाचो इतिहासीक अणभव घेतलो। ह्या विमान भारतात तयार केला। भारत देश सगळ्यात मळार आत्मनिर्भर जायत आसा असो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिला।
गोंयांत स्टार्टअप केंद्र जावपाची तांक आसा, ताका लागून स्टार्टअपाक लागपी गरजेच्यो साधन सुविधा तशेंच तज्ञांचें मार्गदर्शन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंयचो उद्देगीक पर्यटन शाश्वत उदरगत आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती तांणी दिली। येरादारीक धोक्याचो आनी एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्ल्या दिवचलच्या व्हाळशी रस्त्याचेर आता डिवायडर बसयतात। वाडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक दिवचलच्या व्हाळशी वाठारांतल्या रस्त्याचेर उपाय येवजण करपाचें काम हातांत घेतलां। हो रस्तो दिसान दीस येरादारीक धोक्याचो जाल्लो आसा। कितलेशेच अपघात जावन कांय जाणांक जीव वगडावपाचोय पडिल्लो। अपघातांचें प्रमाण मतींत घेतलें जाल्यार ह्या रस्त्याचेर उपाय येवजण करप गरजेची आशिल्ली। शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकारांत जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणांची चवकशी करपा खातीर उच्च स्तरीय समिती स्थापन करतलो अशेंय मंत्र्याचें म्हणणें। म्हापशा शिवोले रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। फक्त कोयर न्ही जाल्यार चिकनाच्यो वेस्टाच्योय सामक्यो घाणी पडल्यात। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। म्हापशे पालिकेन बेगोबेग हो कोयर काडचो म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी आसा। वास्को सिलिंडर ब्लास्टात गुरुवार बायल शिवानी राजावत आनी तिचे आवय मरपाचे केशीक नवे वळण आयला। शिवानीची घरची ह्या प्रकरणाविशीं सीबीआय चौकशी मागता। शिवानीचो बापूय दिलीप सिंग हांणी हे घडणूक दुर्घटना न्हय हो घातपाताचो प्रकार अशें पत्र गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां बरयलां आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या।